धडधनवरायू अधिक मास करून गेलो कशी गोलो का गेलो ताची काणी मागशी हे हय म्हणले देशांत चित्रधर्म म्हणले एक राय आशिल्लो अगदी पराक्रमानीक हुशार तो आणि प्रजानुरागी म्हणून अगदी प्रसिद्ध जाल्लो ताका एक चल्ल उरता धडधनवा म्हणून तो बी तशी धर्मपरायण सत्यनिष्ठ आशिल्लो चारी नमुने विद्या तो गुरुला शिकिलो ताका राजनीती कशी म्हणून गत आशिल्लें ताणें व्हड जेवच्याक तो ताका बाप्पा ताका राय करून आपण श्रीकृष्णालय ध्यान करता करता मुक्ती पावता तशीच उत्तर क्रिया वाटो करता गायी भुई भांगर ओटोची ब्राह्मण लोकांक दिवन संतुष्ट करता आणि ते पुष्करावर नगरांत धर्मान आणि न्यायान राज्य करता उरता तागेली बायलेन नांव सुशिला ती बी तशी गुणान बी बरीची आणि मायस्त उरता आणि भारी छंद बी उरते हे राजा आणि राणीक 4 चेल्ले आणि 1 चेली येता चेल्ल्याला नांव चित्रवाह मणिमान आणि चित्रकुंडल म्हण आणि चेल्लीक चारुमती म्हणून नांव दवरतात कुटुंबांतलो लोक बरे गुणाचे अगदीची सुखी संसार उरतो आणि तो रायू बी रामचंद्रावरी एकपत्नी व्रत असतो एक दिवस तो रायू अशी निजरकडे विचार करतो एकटू ऐश्वर्य सुख भोग भाग्य म्हाका कशें मेळ्ळें खंयचे पुण्यान उरतलें हांव आजीपर्यंत खंयचे घोर तपश्चर्या केलें ना खंयचे म्हालगड्याला आशिर्वाद उरतलो म्हूण ताका दिसता तशी सकाळ जाता तो नांव करून देवा पुजन करून भेट घेवचें म्हूण रान्ना वता लोटो त्या परिवाराक घेवन सैन्य समेत ते रान्नांत लोकांले गवचे घेवन काय ना थंयचे वन्यमृग मागची मुखार धांवताचे भिवन राय मस्तींतलो वन्यमृग मारता जाल्यार खोड एक हरीण पळोवन तो एक बाण मारता ते हरिणाक ताका धरचें येना ते हरीण धांवता 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 मस्त जोरान मस्त दूर पासून वचून सोडता ते हरिणाक धरका म्हूण पाटलाग करता करताची तो धडधनवरायू बी तागेले मागशी वता त्या रक्ताचे थेंबे पडेल उरता ते हरिणाले ताजेच एक हे नेम दवरून तो सुमार दूर तागेले ते सैन्य सोडून मुखार वचून पावता धनपार जाले उरता ताका मस्त ताण लागता वयत रण्या वत उरता अरे कसं करता म्हणून कळना ते हरीण ताका दिसना ते मुखार गेले तेन्ना तो थंय पळयता ओटो कडेन तेन्ना एक न्हंय दिसता ताका थंय तो घोड राबयता तो उदक पिता तागेले आयास परिहार करून घेता आणि ते घोड्या बी उदक पिता आणि ते एक अशें व्हड झाड पळोवन ते घोड्या बांदता आणि तो बी थंय एक जरा आड पडता बेगीचे आराम करया म्हणून थंय एक गिळ येवन मनशाल भाशेनाची रायाले उलोवचें सुरू करता राजा तूं हे भुलोक सुख शाश्वत म्हूण लेख नाका अशें तूं जर समजून घेतलें रे मुखार तुका मोक्ष कशें गे मेळटलें म्हूण सांगता ते आयकुचें राया दिसता मागशी परीक्षित रायाक शुकमुनीन कशें उद्धार केलें की तशी मेगेल उद्धार करचें ही गीळ आयले वया हांगा म्हणून येवजें उरता तितलें घड भितर तागेले सैन्य येता आनी ती गिळी उड्डून अशें सोडता रायू कसलें उरलें ना बगी गप्प उरता आनी ताका सैन्या समेत राज्या परत येता कोण उलयशिल्ले बी राय उरलें ना बायल उलयशिता चेडूं उलयशिताची मंत्री कोण्णे उलयले बी राय उरलें मौनी जावन तेन्ना बायलेक मस्त चिंत अशी येता पयलीं हो कसलें उरलें ना पयलें हो का सम न्हीद ना सम आहार घेना एक म्हणून कसं की चिंत करतो बशिल्यार उरता ताका न्हिदल बसल्यार उठल्यार एकच ते शुकवाक्याचे उडक आसो ती गिळी कसले तशी म्हळाले आपणाक ताजे कसं मर्म उरताले म्हूण एकूच ताणें विचार करता उरता अश्वकादले एक दिवस रामायण बरयलें वाल्मिकी महर्षी तागेले अरमने येता तांकां पळोवन घेवन ताका भारी खुशी येता तो एकदम तांकां हाता धरून भितर घेवन येता तांगेली पादपूज करता आनी तांकां आदर सत्कार करून तांगेले पांय अडचितोची बशिल्लो उरता तेन्ना वाल्मिकी महर्शांक भारी खुशी येता तेन्ना ताका बरें जेवण आशिर्वाद दिताची आनी तागेलें तोंड पळोवन तेन्ना म्हणटा राजा कितें बेजारान आशिल्ले बरें दिसता कशें जालें म्हूण विचारता तो म्हणटा स्वामी न्हू हांव भेट घेवच्याक रान्ना गेलें तेन्ना एक गिळीन एक वाक्य सांगलें तें आयकून हांव मस्त योचन करता आसा म्हाका जाय आशिल्लो टू नमुन्याक भोग भाग्य
घोडे रथ बरी बायल हुशार चेडू हे उठूच म्हाका हांव कसं केलें म्हणून म्हाका हें मेळ्ळें हें तुमी म्हाका सांगता म्हणटा. ते वाल्मिकी महर्षी प्राणायाम करून तागेले ओट्टूचे पूर्वजन्माचे वृत्तांत कसं नाही म्हणून पळय. आनी ताका सांगता राया तुगेले मागशीचे जन्माचे हांव तुका काणी सांगता. तूं मागशी द्रुपद देशांत तूं एक सद्गुणी जाल्लो ब्राह्मण आशिल्लो. ताम्रपर्णी म्हणले न्हंयची तडारी सुदैव म्हण ब्राह्मण जावन वेद्याध्ययन करता आशिल्लो. तुका अगदीची तुका जाय आशिल्ली तशी वागतली. गौतमी म्हणली बायल आशिल्ली. तुमकां दोग लोकांक चेडूं नाशिल्लें. हाज्यान भारी बेजार गेलो तो सुदैव ब्राह्मण केन्ना बायलेल्या म्हणटा उरता अयो हांव भाग्यहीन गो म्हाका पळय चेडूं ना एक वंश बी मुखार वाडना कसले मागीर दुर्भाग्य पळय म्हणून बायलेले कायम सांगचे. जे ती बायल बरीची ती सुदैवाक अशी समाधान करता उरता. तुमी तशें म्हणा कशें म्हणारे मागशी पळय चित्रकीत महाराजाक चेडूं नाशिल्लें तेन्ना नारद मुनीन ताका उद्धार केला. आनी मागशी कदर्म म्हणले मुनीक कपिल म्हणले चल्ल जाल्लो जाल्यार मागशी अंगराज म्हणल्याक वेन म्हणलो दुष्टपुत्र बी जाल्लो. आमकां वायट चेडूं जावचे पसून बरें चेडूं जावका म्हणून ते देवाचेर इश्ट उरल्या बा आमकां चेडूं जावनूच येता. तुमी त्या उलट मस्त मना लावंक घेवं नाकाची. ताजे बद्दल आमी श्रीहरीले ध्यान करया. आमकां तो श्रीहरी आमगेल्या मनांत ताका चेडूं दितालो म्हूण सांगती. तेन्ना ताका सुदैवाक बायलेन सांगलें खरें दिसता. तो श्रीहरीले तपश्चर्या करता. 4000 वर्स तो अगदी घोर तपश्चर्या करता. श्रीहरी गरुडा समेत ताका प्रत्यक्ष जाता. तो सुदैव ब्राह्मण तागेले बायले भरशिकाची श्रीहरी पांय पडून घेवन तागेले पांयार माती जावन पांय पडटा. श्रीहरी सुदैवाक म्हणटा असले घोर तपस्या हाजी पर्यंत कोणी केलें ना. तुका जाय आशिल्लें माग तूं मस्त भाग्यशाली आसा कसं जाय सांग म्हणटा. म्हाका राज्य भंडारो भोग भाग्य कसले नाका रे देवा म्हाका एक बरेची चेल्ल्या चेडूं दी तूं म्हूण सांगता. तेन्ना देव म्हणटा ब्राह्मणा तुका संतान योगूच ना 7 जन्म पसून तुगेलें हणें बरप तितलें आसा. आमगे कोणाकच कोणाले हणें बरप बदली करता जायना. हे एक सण कसं नाही म्हाका हांव दिता म्हणटा देव. ते आयकून ते सुदैव ब्राह्मण अशें ताका दुख्ख शें जाता आनी तो घुंवळ येवन पडटा. तेन्ना तागेली बायल ताका उदानी मारून हेचेर हाडयता आमगेलें नशिबान तुजें रे चेल्ल्या चेडाले योग ना जाल्यार रे देव पुणे कसं करचा शकता. आमी हे श्रीहरीक नमगूंक गेलो कांय उपयोग जालो ना म्हूण ती बिरडता पाप. तेन्ना गरुड आलो मनांत एक मनान सहानुभूती येता. तो श्रीहरीक म्हणटा देवा तूं कृपाळू दयासागर म्हणून हे जग पुरा तुगेलें वर्णन करता. तूं हे गोबायलांक कसल्या चेडूं दिवन नाशी उरता. तांकां चेडूं सोडून बाकी कसं दिवचें तूं तयार आसा जाल्यार तांकां चेडूं मात्र जावका. ताका हे ब्राह्मण दंपत्यांक तूं दय करका कल्पध्रुव म्हणून घेतिल्लो देव तूं. तुका भक्तवत्सल म्हणून नांवाक एक अपस जानव्या तूं तांकां दिना जाल्यार रे मागशे गजेंद्राक मोक्ष दिला तुवें ध्रुवाक अक्षयपद दिला ताका हांकां बी तुवें चेल्ल्या चेडूं दिवका म्हूण सांगता. तेन्ना श्रीहरी म्हणटा गरुडा ब्राह्मणांक 7 जन्म पसून संतान योग ना जे तूं बी हांगेले मनांतली इच्छा पूर्ण करता म्हणटा न्हय तरी हे आपण दिता हांकां तो तुगेले एक अंशात शेष जावं गरुडांश संभूत जावं जाल्यार हे चेल्ले मित्त न्ही मुखारी मस्त दुःख पावताची. ताका तांकां सांग श्रीहरी ध्यान सोडनाका म्हूण सांगून म्हूण सांगता. गरुड ताणें सांगिल्ल्यावर तांकां सांगता आनी तुमी श्रीहरी ध्यान केन्ना सोडनाकाची. आनी गरुड ते सुदैवाक हे बी सांगता पळय हे पंचेंद्रियां दिल्लें आमगे शरीर आळवापान वयली उदक तशी उरना की तशी अशाश्वत देवाल सेव तशी नाही ती निरंतर अनन्य ती. ताका तुमी कायम श्रीहरी ध्यान कराची म्हूण सांगता. तशें विष्णू गरुडा समेत तांच्यान अंतर्ध्यान धरता.